म्हजें नांव सानिका आनी म्हजे कवितेचें नांव जावन आसा रोबोटीक मम्मा. म्हजी सकाळ जावचे आदींच तिची सकाळ जाता. म्हजी सकाळ जावचे आदींच तिची सकाळ जाता. पांयाक लावून चक्रां धांव धांव धांवता. म्हजी सकाळ जावचे आदींच तिची सकाळ जाता. पांयाक लावून चक्रां धांव धांव धांवता. बेडरूमांतल्यान रांदचे कुडींत, रांदचे कुडींतल्यान डायनिंगांत, डायनिंगांतल्यान हॉलांत. बेडरूमांतल्यान रांदचे कुडींत, रांदचे कुडींतल्यान डायनिंगांत, डायनिंगांतल्यान हॉलांत. सान्न मारता, कपडे धुता, रांदता, वाडटा, आयदनां घासता. सान्न मारता, कपडे धुता, रांदता, वाडटा, आयदनां घासता. मम्मा म्हजी रोबोटीक. तिका सगळेंच याद उरता. तिका सगळेंच याद उरता. म्हजें पयलें चलप, पयलें धांवप, म्हजें पयलें वयलें उलोवप. म्हजें पयलें चलप, पयलें धांवप, म्हजें पयलें वयलें उलोवप. तिच्या मेमरीन सगळेंच सेव. तिच्या मेमरींत सगळेंच सेव. एक दीस सहज म्हणून हांवें मम्माक विचारलें, रोबोटाची बॅटरी चार्ज करची पडटा. रोबोटाची बॅटरी चार्ज करची पडटा. तुजी बॅटरी कशी चार्ज जाता गे? मोगान गच्च वेंगेन घेवन पापी दिवन म्हणपाक लागली. मोगान गच्च वेंगेन घेवन पापी दिवन म्हणपाक लागली, पळय बॅटरी म्हजी चार्ज जाली. पळय बॅटरी म्हजी चार्ज जाली.